नमस्कार, पळया अपडेट खबरो. तियात्रांचेर सेन्सर बोर्ड घालपाचो सरकाराचो विचार चल्ला म्हूण खबर पातळिल्ल्यान तियात्रिस्त काचाबूल बोर्ड घालपाक दिवचे ना. तियात्रिस्तांची शिटकावणी सरकार करता दाखयली पळय. बाबुशाक काँग्रेसीन काढलो. पणजे बीजेपीक वावरिल्ल्यान जीपीसीसीन केली कारवाय. आयुष्यभर काँग्रेसीन परत घेवपाचो ना. बाबुश म्हणटा प्रादेशीक फ्रंट होच पर्याय. एकशे 8 अँब्युलन्सी संपार. सगळ्यो अँब्युलन्सी जीएमसीचे सुवाधीन. मॅनेजमेंट पिट्टा म्हूण स्टाफाचे पाशेस पिड्ड्यार. सरकारान अँब्युलन्सीचे वेवस्थेक तेलंगण आंध्रांतल्यान हाडलो स्टाफ. वडवड कुडका मानशेचे बांदक खावटे. लोकांचे हाल. शेता भाटा काबार. मिठाचे आगर बंद. बांयचे उदक खारे. नळाकय उदक ना. लोक चाळवले. WRDक पडिल्ले ना. आणि नावेलीची राष्ट्रीय मोटोक्रॉस रेस बेंगळूरचो अरविंद केपी जिखलो. खबर विस्तारान. तियात्राचेर सेन्सर बोर्ड घालपाचो सरकाराचो विचार चल्ला म्हूण खबर पातळिल्ल्यान तियात्रिस्त काचाबूल जाल्यात. सेन्सर बोर्ड घाल्यार तियात्रांक वालोर उरचो ना. हो बोर्ड घालपाक दिवचे ना म्हूण तियात्रिस्त उलयतात. दुसरे वटेन सेन्सर बोर्ड घालपाचो सरकाराचो वा बीजेपीचो कसलोच विचार ना म्हूण विल्फ्रेड मिस्कीत म्हणटा. मात कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार हाचेर कांयच स्पश्ट जाप दिवंक तयार ना. तियात्रांचेर नजर दवरूंक सेन्सर बोर्ड घडोवपाचो सरकाराचो विचार चल्ला. हे दिशेन सरकाराच्यो हालचाली चल्ल्यात. तियात्रांत कितें आसचें आनी कितें ना तें बोर्ड थारायतलो. सरकाराच्या हालचालीचो तियात्रिस्तांक वास लागला. तियात्रिस्त सरकाराचेर चाळवल्यात. तियात्रांतल्यान समाजान जे कितें घडटा ते तियात्रिस्त लोकां मुखार दवरतात. सरकार जावं वा राजकारणी कोणेंय कितें चुकीचें केलें जाल्यार ते तियात्रांतल्यान मुखार हाडटात. काँग्रेस सरकार सत्तेर आशिल्ले तेन्ना तांची कर्मां तियात्रांतल्यान वाऱ्यार वतालीं. तियात्रिस्तांक लागून बीजेपी सत्तेर आयले. आतां ह्या सरकाराक तियात्रांचो त्रास जावंक लागला म्हूण तियात्रिस्त उलोवन लागल्यात. हे सरकार निवडून येवपाक तियात्रिस्तांचोय हातभार आसा. तर आतां इतलें जावन हांव नको हो सरकार तियात्रिस्तांक ही बंदी कित्याक घालूंक सोदता. जरी तर आमी आदल्या सरकाराक तासताले तेन्ना कोणाच्यान कांयच करूंक ना. कोणें कांयच करूंक ना, उगी रावले. पूण आतां हें कित्याक. हें जरी तर सेन्सर जालें जाल्यार आदीं जे पुर्तुगेज काळांत जशे त्रास जाताले जे कलाकारांक जावं जे डायरेक्टरांक त्रास जाताले हेज्या परस फास्ट त्रास आमकां काडचे पडटले. आमी त्या दिसांनी काँग्रेसाक कितें तेंगे मिसलीड आसाय तें दाखोवन दिल्ली आनी हेजेर चड मोतांनी वसार बीजेपी सरकार येयलो. पूण हें सगळें आतां मिसफायर जालां. आतां जें कितें करप्शन तेंगे सरकारान चलवता तें तांकां उक्तें केलो नाका आनी ते पासून तें हें हाडटाय तें कितें हें तेणें सेन्सर हाडलां. हें पावल तें मला तें सारकें वांकडे आनी आम तें केन्नाच सारकें जावपाक दिवपाना. सरकाराच्या ह्या विचाराचेर काँग्रेस तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी निशेध उक्तायला. And this is a freedom of speech, that is one part of it. Also the artistic expression of the people, that is curtailed. The Congress party condemns this attempt to censor the theaters and nataks. And we request the government that they should not put theaters and nataks under this censorship. तियात्रात तुम्ही सेन्सरला म्हणल्यार तुम्ही आमची गोंयची आयडेंटिटी काबार करता. समज एक तियात्रान तरी कांतार काळे तुगेले तरी तशें ना कांय ना, तुजे तरी कांय ना जाल्यार ते कांतराचेर तुवें वचपाक जायना वा तुवें तेजेर हाडपाक जायना. आतां तूं खरें तरी कित्याक जावं जाल्यार तेका तुका दूख जाता. कला संस्कृती मंत्री हाचेर कांयच स्पश्ट जाप दिवंक तयार ना. कितली खरी गजाल पण अशी कितें विचार चल्ला गव्हर्मेंटाचो. पण सगळे तियात्रीज ओपोज आवाज करपाक लागला गव्हर्मेंटाचो असो विचार चल्ला म्हणून सेन्सर बोर्ड टायप एक बोर्ड तयार करपाक तियात्रां मॉनिटर करपाक. तशें कितें आहा गव्हर्मेंटाचो विचार कितें आहा फायल बी मूव जाता पण गव्हर्मेंट इज ऑफ द ओपिनियन तशें करपाक. सेन्सर बोर्डाचो असो कांयच विचार ना अशें भाजपान स्पश्ट केलें.
Let me tell you an issue, the people of Goa and all theatries, there's nothing in the mind of the government nor the party about censor board. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेसीचो आमदार बाबूश मोन्सेराताक काँग्रेसींतल्यान काडलो. पणजे पोटवेंचणुकेन बाबुशान बीजेपीचे उमेदवारांक वावर केल्ल्यान बाबुशाचेर काँग्रेसीन निमणी एक्शन घेतली. बाबुशाक काडचो म्हूण कार्यकारिणीन सोमारात थाराव घेतिल्लो. काँग्रेसीन मंगळारा सांजे बाबुशाक काडलो म्हूण घोशणा केली. बाबुशान कांय अपक्षांक घेवन प्रादेशीक फ्रंट काडपाची तयारी केल्या. तो म्हणटा नवो पक्ष आनी मोगो मेळून खूब कितें करूंक शकतात. Executive body of the Goa Congress are considering serious disciplinary action on the Santa Cruz MLA Mr. Antanasio Monserrat. I will just read out the resolution that was passed anonymously yesterday. The Santa Cruz MLA, Sri Babush Monserrat, will be set from the Congress party for whatever actions he has done against the Congress candidate and the Congress party, despite of several requests, several attempts of trying to explain him, trying to do the reconciliation. He has gone against the Congress party, the party's candidate, hence this action. Will be, when? What do you mean, will be? You will see a very immediate action. The resolution passed by the executive, which is the highest body of the state unit of the party, is very effective, and you will see a very immediate action in this regard. The resolution has already been forwarded to the ICANN. बाबूश म्हणटा एकदाचो मेकळो जालो. प्रादेशीक फ्रंट काडपाचो बाबुशाचो यत्न चल्ला. Well, I welcome the decision. I've got no issue and all. I'm very happy, and I wish the Congress party all the best in future. What are your future plans? Future plans I will decide as and when the things. But I feel I'm free today. It is like it's like a freedom. I got freedom basically. Otherwise, you always like a bonded laborer. No, I feel Goa needs a good regional front. MGP is there only, a regional force. I think you should prepare another this thing so we can basically join we can do business with MGP. No, if you go to see all this while, Vijay basically was a force in the assembly. We are friends. Now we are friends. Now it is only minds should meet and will meet. Now we can actually chalk out the next strategy. तुम्ही मेळून नवी पार्टी तयार करतले काय एक खंयची अशी मरपाक पावली ती पार्टी जिती करतले की नाही? ना मोडपाक पावला ती पार्टी कांय जिती करपाची ना. आता कितें करपाचें जाल्यार नेच एक फॉर्मेशन करपाचें. प्रदेश काँग्रेस समितीन आनीक पदाधिकारी नेमल्यात. काँग्रेसीची नवी टीम: फिलिप नेरी रॉड्रिगीस उपाध्यक्ष, आग्नेल फर्नांडीस सरचिटणीस, पांडुरंग मडकयकार सरचिटणीस, सुनील कवठणकार सरचिटणीस, यतीश नायक सरचिटणीस, विजय पै सरचिटणीस, जोसेफ डायस सरचिटणीस, दुर्गादास कामत, मारियो पिंटो, वामन चोडणकार, अतुल वेर्लेकार, देवेंद्र देसाय आनी महादेव देसाय हांकां सचिव केल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. घेऊया एक विराम.